प्रोसेसिंग युनिट उक्तावणाच्या सोहळ्याक आमच्या मदीं आसात गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री माजी सभापती पर्येचे आमदार माननीय श्री प्रतापसिंग रावजी राणे, या सोसायटीचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर, माजी खासदार आणि NRI कमिशनचे चेअरपर्सन, तसेच तुमच्या गावचे सरपंच श्री आत्माराम गावकर, या संस्थेचे वाईस चेअरमॅन बाप विनायक सामंत, तसेच या संस्थेचे अनेक सभासद, या ठिकाणचे इंचार्ज श्री अशोक जोशी, म्हणजे समोर असलेल्या होंडा ग्रामपंचायतीचे सगळे उपसरपंच पंच सदस्य असतात, त्याचबरोबर गोवा बागायतदारचे बाकीचे सगळे डायरेक्टर्स आणि बाकीच्या सगळ्या वेगवेगळ्या सहकारी सोसायटीचे सगळे भागदार भावानो आणि भयणानो, नरेंद्र सावयकरान सांगता आसतना एक गजाल तो विसरलो, ताणें म्हाजी सगळी वळख करून दिली मुख्यमंत्री बीन म्हणून, पण हांव गोवा बागायतदाराचोय बी भागदारक आसा, ते इम्पॉर्टंट आसा. आनी आमदार म्हणून करूंक ना तेणी, हांवूय सुपारी घालता, म्हाजी सुपारी आसा, हांवूय सुपारी घालता, आनी म्हणून हांव भागदारक आसा. जाल्यार थोड्या जाणांक दिसतलें आमदार जाल्या उपरांत बीन जाला म्हणून. म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता, म्हणजे ज्या सोसायटीचो हांव भागदार आसा, म्हणजे 1964 जी सोसायटी सुरवात जाली, म्हणजे गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत, हांवें मुद्दामून सांगता, माननीय प्रतापसिंग रावजी राणे हाणें संजीवनीचो उल्लेख केलो, दूध डेरीचो उल्लेख केलो. गोंयांत वेगवेगळ्यो सोसायटीज आसात, सहकार तत्वाचेर चलता. आमी म्हणटा सहकारातून समृद्धी, आनी माननीय पंतप्रधान मोदीजी मुद्दामून सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, 3 गजाली मुद्दामून सांगल्या. हांवें कित्याक सांगलें तेंय बी सांगता. तांच्यांनी एक 2-3 सोसायटींचो उल्लेख केलो. तुमी 64 पासून आतां पर्यंत गोंयचो इतिहास जर काडून पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ठामपणे गोंयचे लोक जर विश्वास कोणाचेर दवरता आसत जाल्यार तो फक्त गोवा बागायतदाराचेर. कितेंय प्रॉडक्ट घेवपाचो आसत, गोवा बागायतदार म्हटल्या उपरांत तितून आनी पळोवपाची गरज ना, म्हणजे भितर 2 नंबर आसतलो, ते कळलेलें आसतलें, आनी कितें कोणूच ना, बिंदास तूं सामान तें पिशवी पीक करून तें सगळें घरा हाडपाचें. म्हणजे विश्वास हो खूब म्हत्वाचो आसा. दुसरी गजाल माननीय प्रतापसिंग रावजी राणेन सांगलें की प्रामाणीकपणा. जे डायरेक्टर आतां पर्यंत त्या संस्थेचेर जाले, डायरेक्टर जाले, चेअरमॅन जाले, तांच्या मदीं प्रामाणीकपणा जो आसलो पळय न्ही, हो खूब म्हत्वाचो आशिल्लो. म्हाका भितरल्यान कितलें मेळटलें हें कोणी केन्ना पळोवंक ना, म्हाका कितलो फायदो जातलो हो केन्ना कोणी पळोवंक ना. आनी तिसरी गजाल, ती पूर्ण सहकार आसपाक जाय, म्हणजे पूर्ण कॉपरेटीव आसपाक जाय. ती जर अर्दी अर्दी आसत जाल्यार मागीर वाट लागता. हांवें कित्याक म्हटलें तेंय तुमकां कळ्ळें. अर्दी अर्दी आसत न्ही जाल्यार वाट लागता. पूर्ण जर सहकार आसत आनी पूर्ण कॉपरेटीव आसत जाल्यार कांयच जायना. आनी म्हणून तर गोवा बागायतदार 64 पासून आयज पर्यंत एक एक स्टेप वयर चडत आसा. गोंयांतल्या खंयच्या शहरात गोवा बागायतदार कॉपरेटिव्हचो कावंटर आनी प्रॉडक्ट सेल प्रॉडक्ट करपी मार्केट ना ते विचारात. आनी नासत जाल्यार नरेंद्र भाईक सांगात तो आतांच परत सुरू करूंक शकता. तें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. 800 एम्प्लॉईज म्हणजे ज्या सोसायटीत आमी एम्प्लॉय करता आनी जे विश्वासात तांच्या बरोबर काम करता, हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी हांवें कित्याक म्हटलें तर ती पूर्ण सहकार जर आसत जाल्यारूच ती टिकोंक शकता. आनी जर ती मागीर सरकाराचेर डिपेंड उरली न्हू रे जाल्यार मागीर तें जालें. आमकां सगळ्या जाणांक एक्सपिरियन्स आसा मरे, सगळ्या जाणांनी अनुभव घेतला. जेन्ना सहकार म्हणजे सहकाराक सरकाराचो सपोर्ट म्हटलो काय तेजी वाट लागता. त्या खातीर म्हणजे आयज खरोखरूच हांव सगळ्या डायरेक्टरांचे म्हणजे फावंडर डायरेक्टर पासून टील डायरेक्टर्स हांचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता की तेंच्यांनी आयज आनी एक स्टेप म्हणजे किसान संपदा योजना या योजनेच्या केंद्र सरकाराच्या योजनेच्या अंतर्गत आपलें नवीन पावल मारला. आनी त्या नवीन पावल मारता आसतना कॅश्यू प्रोसेसींग आसतलें, मागीर मका चुन्नी प्रोसेसींग आसतलें आनी तातूंतल्यान एक स्टेप फुडें घेतला. म्हणजे जेणे करून म्हणजे आमी सदांच म्हणटा की गोंयांत जावपी प्रॉडक्ट फिनीश जावपा खातीर वो भायर वयचो पडोंक जायना. तो जर प्रोसेस गोंयांत जालो, तो फिनीश प्रॉडक्ट जर गोंयांत जालो जाल्यार तातूंत करून
दोन गजाली जातल्यो, म्हणजे एम्प्लॉयमेंटूय वाडटलो आणि त्याच बरोबर बरो प्रॉडक्ट गोंयकारांकूय मेळटलो, चीप रेटीत मेळटलो. हांव फाटल्या दिसांनी चवकशी करतालो की आमच्या कडेन भात खूब मोठ्या प्रमाणात जाता, बट ते प्रोसेस खंय जाता काय म्हणून. म्हणजे गोवा बागायतदारूय बी खूब मोठ्या प्रमाणात भात घेता, बट ते बी प्रोसेस करपाक ते बेंगलोर हांगासर धाडटाले. म्हाका दिसता निश्चितच ताजोय विचार ते इन फ्युचर करतले, जेणे करून तेंय प्रोसेसिंग सेंटर हें गोंयांत जावप गरजेचें आसा. गोवा ब्रँडाच्या सकयल आमकां आमचो तांदूळ विकलेलो जाय, जेका आमी गोवा ब्रँडाच्या सकयल जर विकीत जाल्यार निश्चितच आमी तें प्रूव करपाक शकतले. दीस इज अ गोवा ब्रँड. सरकाराच्या वतीन हाजो प्रोसेस आतां सुरवात जाला. आमी गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड हाज्या वतीन म्हणजे जो स्फूर्ती क्लस्टर नांवाचे 6 क्लस्टर सुरवात करता. ताजो पयलो क्लस्टर आमी पाळयेत सुरवात केला आणि पयलेच फावटी द गोवन ह्या ब्रँडाच्या सकयल मागीर जावं ते जॅकफ्रूट म्हणजे फणस, आमी 90% फणस भायर उडयताले, त्या फणसाचेर प्रक्रिया सुरवात जाली. ताचो मागीर जाम करपाचो आसुनी, तेजो ज्यूस करपाचो आसुनी, वेगवेगळ्यो प्रक्रिया पाळयेंतल्या त्या प्रोसेसिंग सेंटराचेर म्हणजे विथ द हेल्प ऑफ CSR एक्टिविटी फ्रॉम द गोवा शिपयार्ड 2 crores of rupees स्पेंड करून तो प्रोसेसिंग युनिट थंयसर सुरवात केला. पयलो क्लस्टर सुरवात जालो. आमची बिमला आसतली किंवा जे कुळागरांत सगळें जाता त्या प्रत्येक गोष्टीचेर प्रक्रिया करप आणि ते प्रत्येक गोष्टीचेर प्रक्रिया करून ते बागायतदारांनी विकता आणि वेगवेगळे कडल्यान विकपाक सुरवात जाता. म्हणजेच आमी खऱ्या अर्थात माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे स्वप्न आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंयांत ही प्रक्रिया ही सुरवात केल्ली आसा आणि ताका खरो सपोर्ट जर कोण करता आसत जाल्यार म्हाका दिसता निश्चितच गोवा बागायतदार एका खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण गोंय ह्या प्रक्रियेक खूब मोठ्या अर्थात सपोर्ट करीत आसा. हांव तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता आसतनाच म्हणजे खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हें गोवा बागायतदाराच्या संस्थेंतल्यान सातत्यान जायत आसा. पण तें काम आनिकूय बी खूब मोठ्या सहकार क्षेत्रांतल्यान आनिकूय बी वाडपाची गरज आसा. गोंयांतले इवन दो फ्रूट प्रोसेसिंग म्हणटा आसतना आमी रायस प्रोसेसिंग आसतलें, वेगळी फूड प्रोसेसिंग आसतलें, हें प्रोसेसिंग करप हे प्रक्रिया वेगवेगळे एक बार्देसान आसतलो, एक आमच्या तिसवाडीत आसतलो, अशा वेगवेगळे कडेन हे फ्रूट प्रोसेसिंग युनिट सुरू करपाचें आसा, जेणे करून आमच्या बागायतदारीत आमच्या शेतात वेगवेगळे जे फ्रुट्स हांगासर जाता, मागीर जॅकफ्रूट आसुनी, मागीर म्हणजे आमी म्हणटा ते तोरां आसुनी, कॅश्यू आसुनी, प्रत्येक गोष्ट ही जर आमी प्रोसेस केली आसत जाल्यार निश्चितच रित्या तेचेर प्रक्रिया हांगा जर केली जाल्यार आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात तें करप शक्य जातलें हाची म्हाका खात्री आसा. पयलेच फावटी केंद्र सरकारात सहकार मंत्रालय सुरवात केला आणि सहकार मंत्रालयाची आमी सहकार मिनिस्टराची मेसेज ह्या योगायोगान फाटलेय फावटी बाप चेअरमॅन नरेंद्र सावयकर हांच्यांनी सहकार मंत्र्यांक उक्तावणाचेंय निमंत्रण दिल्लें, बट तांच्यांनी न चुकता सहकार क्षेत्रात बरें काम आसतल्यांक करीत आसतल्यांक तुमकां मेसेज धाडल्या. हांव तांचेंय खूब खूब अभिनंदन करता की तांच्यांनी गोवा बागायतदाराची नोंद घेतली आणि गोवा बागायतदाराक शुभेच्छा पत्र जें आसा हें खास करून म्हणजे बाब नरेंद्र सावयकराक म्हणण्या पेक्षा प्रत्येक शेअर होल्डराक हें कॉंग्रेच्युलेट करपी पत्र तांच्यांनी हांगासर धाडून दिलें. त्या बद्दल हांव तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता. ज्या कामाचो कॉग्निजन्स देशाचे सहकार मंत्री, देशाचे होम मिनिस्टर हेय बी घेता, ही खूब बरी गजाल आसा. म्हाका दिसता निश्चितच अशा पद्दतीत केंद्र सरकारात वेगवेगळ्यो योजना ह्यो जशी कृषी संपदा योजना आसा त्याच धर्तीचेर मत्स्य संपदा योजना आसा. पयलेच फावटी गोंयांत सहकार क्षेत्रांतल्यो वेगवेगळ्यो योजना ह्यो गोंयांत आमी यूज करपाक सुरवात केल्या. गोंयांतले शेतकरी ह्या योजनांचो फायदो घेवपाक लागल्या. कृषी संपदा योजनेच्या अंतर्गत हांगासर जर बागायतदार बाजारान घेतलो आसत जाल्यार मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत आमी सावथात ना म्हटलें जाल्यार 10-12 जाणांनी इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर मागीर तो ट्रक आसुनी किंवा नुस्त्या खातीर लागपी वेगवेगळे इक्विपमेंट इन्क्लुडींग द शीप म्हणजे बीग बोट ज्यो आसा ह्योय सहकार तत्वाचेर मेळटा. ताच्या अंतर्गत म्हणजे जशे 3 कोटी रुपया गोवा बागायतदाराक कृषी संपदा योजनेच्या अंतर्गत मेळ्ळे, त्याच धर्तीचेर कॉपरेटिव्ह क्षेत्रात नुस्त्याचो व्यवसाय करपी ह्याय लोकांक मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत 3 कोटी रुपया पर्यंत दिवपाक केंद्र सरकार दिता. आमी गोंयकारांनी, आणि हे कित्याक हांवें मुद्दामून सांगलें,
कारण मत्स्य कृषी संपदा योजना पुराय देशभर लागू जाता, पण मत्स्य संपदा योजना जी आसा ह्यो फक्त कोस्टल स्टेटींनी लागू जाता, ताजो फायदो फक्त कोस्टल स्टेटीत घेतल्यो वता आनी तेकाच लागून हो मत्स्य संपदा योजनाचोय फायदो ह्या पद्दतीत घेवपाक जाय। हांवें उल्लेख करता आसतना आत्मनिर्भर भारत ह्या योजनेचो मुद्दामून उल्लेख केलो, कारण माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत जवळपास 80 डिपार्टमेंटाच्यो वेगवेगळ्यो योजना ह्या पॅन्डेमिकच्या काळात सुरवात केल्यो। 80 योजना म्हणजे देशात पॅन्डेमिक चालू असताना, देशाच्या तिजोरीत पैसे कमी येता असताना सुद्धा 80 खात्यामार्फत वेगवेगळ्यो योजना सुरवात करप, लोकांक एक तर रिलीफ दिवपा खातीर, एक तर सबसिडी दिवपा खातीर, ना जाल्यार नवीन स्कीम लॉन्च करपा खातीर। आनी म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता, गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान जवळपास 63 डिपार्टमेंटांनी ह्यो योजना आमी सकयल्या लोकां पर्यंत पावोवपाक शकले, इलिजिबल असले तितक्या पर्यंत पावोवपाक शकले। म्हणजे मागीर ती आमी PM किसान योजना आसूनी जवळपास गोंयांतले ना म्हटले जाल्यार 9,500 फार्मर इलिजिबल जाले। मागीर पयलेच फावटी दुधकारांक कृषी कार्ड आसूनी आमी जवळपास ना म्हटले जाल्यार 2,000 लोकांक 20 कोटी पेक्षा चड लोन हे 0% रेट ऑफ इंट्रस्टाचेर दिवपाक शकले। PM स्वनिधी योजना आसूनी जे रस्त्यार गाडे घेवन बसपी लोक आसतले किंवा व्हडलो इंडस्ट्रियलिस्ट आसूनी ह्याय लोकांक त्या योजनेचो फायदो दिवपाक शकले। आत्मनिर्भर भारत ह्या योजनेच्या अंतर्गत गोंयांतले 63 डिपार्टमेंटांतल्यान वेगवेगळे लोक ह्या योजनांतल्यान तांचो फायदो हे घेवपाक शकले। म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता। निश्चितच रित्या आमी केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात अशा पद्दतीत जर आमी प्रयत्न केलो, सहकार तत्वाचेर आसतले किंवा इंडिव्हिज्युअल तत्वाचेर आसतले, केंद्र सरकाराच्यो योजना आमी सकयल पर्यंत इंडिव्हिज्युअली इम्प्लिमेंट करपा खातीर स्वताहून तयारी करपाची गरज आसा। आमी सरकार म्हणून सर्वतोपरी मदत हे सदोदीत सातत्यात सगळ्या जाणांक करीत आयिल्ले आसा। हाज्याय फुडें जी मदत इंडिव्हिज्युअली कोणाक लागतली ही निश्चितच करतले हाजी हांव आस्त बाळगितां। आनी 1-2-3 गजाली मुद्दामून सांगता। पयलेच फावटी ऑर्गेनीक सर्टिफिकेशनचें काम हे गोंय सरकारान सुरवात केलां। 500 पेक्षा चड शेतकऱ्यांनी ऑर्गेनीक सर्टिफिकेशन आतां पर्यंत घेतलें, म्हणजे आपलो प्रॉडक्ट हो ऑर्गेनीक प्रॉडक्ट आसा। मागीर जावं तो काजी आसतलो, खाशेन उलयले आत्तां उलयता आसतना आमी काजीक केन्नाच सारें घालिना, बट आमी सर्टिफिकेट घेवपाक बरेच जाण विसरता। ती जर आमी सर्टिफिकेट घेतले जाल्यार आमी आमची काजू ज्यो आसा ह्यो ब्रँडेड ऑर्गेनीक काजू म्हणून विकपाक शकतले। ती तर गोंयची खासियत आसा। आमी आयज पर्यंत काजी खातीर केन्नाच सारें घालून वापरिना, आमी ऑर्गेनीक काजू त्या ती सर्टिफिकेशन आसप खूब म्हत्वाचें आसा। जावं तो फणस, जावं ते रायस, गोंयांत अजुनूय बी रायस हो ऑर्गेनीक रायस म्हणून विकलो वता। 500 पेक्षा चड लोक हे ऑर्गेनीक सर्टिफिकेशन जाल्या। 500 पेक्षा चड क्लस्टर हे गोंयांत आमी फॉर्म केले आनी पयलेच फावटी ICRच्या वतीन म्हणजे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर अँड रिसर्च सायन्स जे ओल्ड गोवा आसा, जे केंद्र सरकाराचे हे डिपार्टमेंट सगळ्या खात्यांचो व्यवस्थीत रित्या पयलेच फावटी गोंय सरकारात इनिशिएटिव्ह घेवन ताजेर आमी रिसर्च कॉपी म्हणजे गोंयांत कशा पद्दतीत फुडल्या 5 वर्सांक आमी एग्रीकल्चर आसतले, हॉर्टिकल्चर आसतले, डेरी फार्मिंग आसतले, फिशी कल्चर आसतले, हे म्हणजे जेका आमी म्हणटा की शेतकरी समृद्ध जातलो आसत जाल्यार तेजो प्लॅन रेडी आसपाक जाय। तो प्लॅन रेडी करपाचें काम आमच्या ICR डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हांच्यांनी केलां। त्या खातीर आमी फक्त उलयता आसतना तोंडान फक्त गोंय स्वयंपूर्ण करपाची भाशा उलयना, एक्चुअली तेजो प्लॅन रेडी करता। आनी म्हणून तर आमच्या सगळ्या खात्यांच्या मार्फत गोंय स्वयंपूर्ण करपाच्या दृश्टीन प्रत्येक पावल जे आसा हें फुडें मारीत आसा। प्रत्येक दृश्टीन आसतलें, मागीर एग्रीकल्चर आसूं, हॉर्टिकल्चर आसूं, डेरी फार्मिंग आसूं, फ्लोरिकल्चर आसूं, स्किल डेव्हलपमेंट आसूं, ह्या सगळ्यांच्या बाबतीत आमी सदोदीत म्हणजे आझादी का अमृत महोत्सव आनी गोंयची 60वें मुक्तीचें वर्स हे निश्चितच दोळ्यासमोर दवरून आमच्या प्रत्येक कार्यक्रम हो मार्गक्रमण करीत आसतना, फुडें वयता आसतना गोंय कशा पद्दतीत स्वयंपूर्ण जातलें हाजो विचार आमी सातत्यात करीत आसा। आणि निश्चितच तुम्ही सगळे जाण या प्रक्रियेत सहभागी जातले ही माझी आशा व्यक्त करता। माझ्या हस्ते ज्यांचे ज्यांचे फेलिसिटेशन जाले तांचे सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आणि पुढे गोवा बागायतदाराक नवीन नवीन प्रकल्प अशाच पद्धतीत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या तालुक्यांनी
आणि विशेष करून मागासलेल्या तालुक्यांनी तुम्ही सुरुवात करचें. हांव मुद्दामून सांगतलो बाब नरेंद्र सावयकर यांच्यांनी टॅक्सटायलांनूय इंट्रस्ट घेवचो, कारण हांव जेन्ना सांग्या सारकेल्या भागात वता आमचो जो ल्हानसो टॅक्सटायल क्लस्टर आसतलो तो परत एकदा आमी रिवायव केलो. थंयसरले आमच्या कडेन जे स्किल्ड एम्प्लॉयड इतके बरे आसात आणि निश्चितच रित्या म्हाका दिसता तुमी तेतून जर इंट्रस्ट घेतलो जाल्यार गोंयांतल्या मागासलेल्या तालुक्यांनी बिझनेस फुडें व्हरता आसतना आमी थंयसर एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करपाक शकतली. सरकाराच्या वतीन पुराय सहकार्य बागायतदाराक दिवपा खातीर आमी कटिबद्ध आसतले. वेगवेगळे व्यवसाय तुम्ही वेगवेगळ्या तालुक्यांनी आणि विशेष करून मागासलेल्या तालुक्यांनी सुरुवात करात. गोंयची बागायतदार आसा त्या खातीर एक पावल फुडें वचून फाल्यां सकाळीं तुमकां जे सहकार्य जाय ते सहकार्य दिवपा खातीर सरकार, कारण आमच्या स्वताच्या गोंयांतले गोवा बागायतदार आसा म्हणून दिवपाक आमकां खंयसरूच आमी नाय म्हणचे ना आनी कोणूच ना म्हणचो ना, कारण तुम्ही वेगवेगळे एम्प्लॉयमेंट्स हे तुम्ही स्वता तयार करपाक शकता. म्हाका खात्री आसा ज्या पद्दतीत तुम्ही कॅश्यू प्रोसेसिंग युनिट आमच्या ह्या होंडा भागात हो निदान सुरवात केलो, हांगासल्या तमाम होंडा ग्रामपंचायत आणि ह्या परिसरातल्या म्हणजे कुंड्या दिगण्या ह्या भागातल्या सगळ्या लोकांक वेगवेगळ्या हांगासर जॉब क्रिएशन जातलें. अशाच पद्दतीचे प्रक्रिया आणि प्रोसेसिंग युनिट तुम्ही वेगवेगळे कडेन सुरुवात करचे हे तुमच्या कडेन मागता. आणि परत एकदा तुमकां आयच्या दिसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. तुम्ही कोविड पॅन्डेमीक आसतना सुद्दां विक्रमी वेळात ज्यांच्यांनी हो प्रोजेक्ट पुराय केलो तांचेय हांव खूब खूब अभिनंदन म्हणटा आणि माझी दोन उतरां सोंपयता. जय हिंद. देव बरें करूं. भोवमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, तुम्ही जे वेगवेगळे आस्पेक्ट आमकां सांगले त्या आस्पेक्टा वयल्यान